आई पहिली तुमकां पाणी ये असा पाणी आमचा येईना आमचा थैलाय पाणी काढायचा आणि आमच्या घराभोवती उमळ आहे तो आम्ही तो उत्तर मारून सोडला तर त्यांच्यानी आता तोंड बंद केलं पाणी केली आता ना बाथरूम वाचून आणि रेडी गाचा नाही घरा तर तसाच आहात ते काल काय करा म्हटले गेले सर मग तुमला होता माझ्या आयुष्यात पहिलाच पाणी तुम्हाला जमीन होय नाही? इतकं वय असताना आहे पाणी नाही का आतापर्यंत केव्हाच पाणी येऊ नाही. सरकार दरबारी तुम्ही काय सांगूंक ना कोणाक? चांगला बातमी दिली त्यांना सुद्धा सांगला पण कोणाच दुर्लक्ष पेपरात करतो. सुद्धा घातला त्यांच्यानी पाणी दिला त्या आमच्यातल्यान घातल्या आमच्या पाण्याची बी सगळे बंद करून द्यायले सांगला त्यांना ऐकान हे पळय कितें केले ते आता आणि तुमकां गाडयो वयतात रातची जाम ना आमका धुळीचो भरपूर मोठ्या धुळीचं धूळ दिसांसून दोनदा पुसूंक पडटा सांगला कोण ऐकाना हे 4 दिवस झाले कोण ऐकत ना कितें काही सांगले आता ती पाण्याची वाट त्यांच्यानी बंद बंद केली केलं. ते केबली घालता असताना सांगलेले आमच्यातल्यान घालतात तुम्ही ती वाट तरी ओपन करा काहीच करीनात कोण पाणी पाऊस लागत जाल्यार ती झोपणांक पाणी लागता ते कोण पळयना काहीच कोण ऐकना तुम्ही कोणाक पहिली मेळ्ळे माहीत आहा पेपरान बी घातला सगळ्यांक माहीत आहा आमदाराक पासून माहीत आहा पंचायतीनी जाणा पंचायत काय करतात कोण ना काय करी तुझे नाव काय याचो दम्याचो पेशंट हा साईडच्या घरात ते हार्टाचे आहोत जाणटीत आहोत भुरगी आहोत रातची झाम ना अर्ध्या रात्री गाडये बिडये घड घड झाले आवाजान झाम येईना आणि तो प्लस ते धुळीचा प्रॉब्लेम जाता तो सेपरेट मग आता त्यांच्यानी ती मधल्यान जो गटार करून दिता म्हटला त्यांच्यानी तो पहिली सांगला दिता आणि आता सांगतात आमका मशीना चलोवंक मेळची ना थिंगा तो मेन हायवे जातलो पुरो त्यांना दिता आणि मेन हायवे रेडी पोझिशनात जाऊन फुडल्या वरास येतला परत हे तुमका ना म्हटल्यार वर्षभर त्रास असत असा असतो आता सध्या ती केबल घातली लायटीची त्याचा सुद्धा ते काम करून नाही अशात ते करता ऐकायला रस्ते इतले पाड पडल्या की रस्ते खड्डे का खड्ड्यान रस्तो आहेत कळना. आयज सरकारान सांगलेले की आम्ही पहिले तुमकां सर्वीस रस्ते दितले जाल्यार सर्वीस रस्तो एकूय सारको ना गायब आसा. हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा एमयूआराचो तो एक सरकारचो जावय जाल्लो आसा आणि हांगा जर काम करता त्या लेबरा कडेन पयले जाल्यार एकूय इंजिनियर आसना पण इंजिनियर हे खंय आसतात हो मोठो प्रॉब्लेम आसा. आणि जो आमचो गोंयचो जो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल आसा तो न्हिदलेलो आसा ताका काय पडलेलें ना आसा. आता एक 15 दिसा भितर एक 19 तारखेक चतुर्थी येता लोकांक गणपती हाडपाक जाय. गांवांनी इनर रस्त्याक सुद्धा जीव घेण्याक व्हडले खड्डे पडल्यात अर्दो 1 मिटराचे सुद्धा खड्डे पडल्यात जाल्यार ते खड्डे सुद्धा पुरोवपाक सरकारान निधी ना. एक्सटेन्शन बिलां करपाक कॉन्ट्रॅक्टराची ह्या इंजिनियरांक पावर आसा आणि खड्डे पुरोवपाक हांकां पावर ना. हांच्यांनी ती पावर आपली यूज करपाक जाय. फक्त पर्सेंटेज 12% आणि 20% घेवन लोकांचे बळी घेवपाचे. आयज कितलीशी कुटुंबां पेडण्यान ह्या रस्त्या खातीर सोंपलेलीं आसा. आयज चवथीच्या बोवाळान जर एक आवय बापूय 2 व्हिलरान खंय तरी वता मार्केटान आणि खड्ड्यान जर पडोन तो जर एक्सपायर जालो जावं कितें तरी फ्रॅक्चर जालो जाल्यार आख्खे तेजे कुटुंब उद्ध्वस्त जाता. हे सरकाराक जाय काय? हे सरकाराक कितें जाय हेच कळना आमकां आयज. त्यांच्यानी चतुर्थी पयलीं हे सगळे खड्डे पुरोवपाचे नाजाल्यार ह्या लोकांच्या जन आक्रोशाक सरकाराक जबाबदार रावचे पडटले इतलें हांव सांगता. रस्तो इतलो पिड्ड्यार जाला कित्याक फाल्यां बॉम्बेच्यान भायल्यान सगळी कडल्यान लोक येतले. आतां हेजेर मातशें प्रशासनान लक्ष दिवंक जाय आनी करूंक जाय जाता तितले बेगी कित्याक ते गणपती बेगी येयलो रस्तो इतलो पिड्ड्यार जाला तितून गाडये घालूंकय जायना चलोवंकय मेळना. आता फुडें कितें आहा ते तुमी पत्रकारांनी मातशें तांकां सांगूंक जाय. सरकारान अशें म्हटलेलें की रस्तो जेन्ना करता तेन्ना सर्वीस रस्ते करतले. हो सर्वीस रस्तो म्हणून ओके आसा? ना हो सर्वीस रस्तो म्हणून मातूय ओके ना. तो पयलीं करपाक जाय ना हो तो सर्वीस रस्तो पयलीं जायत न्हू. सर्वीस रस्तो ना जाल्यार आदी कांयच फायदो ना करूंक. आमी आतां जी हांगा आसा ती
तोरशे आणि तांबोशे यांच्या मदीं जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचेर आमी आसा, जो हांगा जर पळयता जाल्यार संपूर्ण उड्डाण पूल टायप केल्लो आसा आणि सकयल्यान जो आसा ह्यो सर्वीस रस्तो, तो वन वे आसा, एके सायडीन येता ते सायडीन तो वता, अशा परिस्थितीन आसा. सरकारान कशें म्हटलेलें की पयले जे सर्वीस रस्ते आसा ते सर्वीस रस्ते करतले आणि त्या आजूबाजूची जी घरां आसा पळय तांकां कसो प्रॉब्लेम जावचो ना हाची सगळी आपण दखल घेता. पण जेन्ना MURन जेन्ना रस्तो करपाक हातीन घेतलो तर तेंच्यांनी मेन रस्तो केलो आणि जो सर्वीस रस्तो जो पयलींचो आसा तो तसो जाता. आयज जर ताची जर स्थिती जर पयली जाल्यार पावस आसात, आमी ना म्हणिना, पण पावसाच्या पयलीं पासूनच जे खड्डे आसले पळय न्हू, आतां पावसान ते मोठे जाले आणि इतले उदक जे हे सकयल्या हितून असल्यामुळे देगेच्या घरांनी संपूर्ण घरान उदक सरता. ते सायडीतल्यान व्हाळ म्हणून जो आसा त्या व्हाळाचे पाणी वाडल्या उपरांत परत घरान येता. हे सायडीन हांची दुकानां मोडलेली आसा आणि दुकानां मोडल्यामुळे थंय माती घेतले तेचे उदक परत हांगा भरता. म्हणजे ह्यो जो हांगाच्यान एक 200 ते 300 मिटराचो जो रस्तो आसा तो पूर्ण रस्तो खचलेलो आसा आणि सामको म्हणजे ताका तुमी रस्तो म्हणटल्यात अशी परिस्थिती ह्या भागान अशी ना. ह्या संदर्भात जो MUR जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान बेगींतल्या बेगीन करपाची गरज आसा. तशेंच आमचे आमदारा कडेन मागणी आसा की आमदारान अशें म्हटलेलें की पावसा पयलीं हे सगळे रस्ते जातले म्हणून. तेंच्यांनी आपल्या पद्दतीन केल्लें खरें, पण आयज त्या ज्या पद्दतीन पावस पडला त्या पद्दतीन आयज अशी स्थिती अशी दिसना. हांगा परत सगळे रस्ते गेल्लेले आसा. आता जर पळयलें जाल्यार 15-20 दिसांनी किंवा म्हयन्याच्या पयलीं चतुर्थी येतली. चतुर्थीच्या पयलीं जे आमचे भायर जे आमचे जे भाव आसात म्हणजे महाराष्ट्रान आसतले, मुंबई आसतले, पुणे आसतले, ते सगळे मोठ्या प्रमाणात ह्याच रस्त्यातल्यान येतले. जर ह्या पद्दतीन जर गेले जाल्यार मोठी हानी जावपाची शक्यता आसा. काल पर्यंत हांवें अशें आयकलें की हांगाच एक एक्सिडंट जावन डॉक्टर नाईक आसा त्यांच्या फुड्यानच एक 2 व्हिलर पडली आणि त्याच डॉक्टराक त्याची ट्रिटमेंट करची पडली. म्हणजे अशा पद्दतीचे प्रकार ह्या भागात जाता तितल्या बेगीन ह्यो रस्तो जावची अशी सगळ्या ग्रामस्थांची मागणी आसा. हांगासले जे गाडये जे व्हरतात तांची अशें म्हणणें आसा की बेगींतल्या बेगीन जावची. आमचे सगळ्यांकडे जे सरकारा कडेन आणि MUR कडेन मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून पावसा जावची मागणी आसा. वर्षाच्या